Welcome back. State government has made it clear that the land allotted by the IDC for the SEZ projects will not be reverted back to the original owners. Labour and Industries Minister Mahadev Naik said that the land is now a property of IDC. The matter is sub judice before the Supreme Court and there is status quo on the land transfer. Kurtori MLA Alexio Reginaldo had raised the question pertaining to status of land allotted for proposed SEZs. I want to know, I had asked a question, specific question, and in that question we had asked whether the land will be handed over to original owners. I have got a reply, no sir. In fact, the intention of the government, is it there to give it to the original owners? की ही जमीन जी आसा ही आता आयडीसीची आसा तेन्ना प्रश्न येना ती खंयच्या तरी मुख्य जो ओनर आसा ताका दिवपाक प्रश्न येना कारण आयडीसीन घेवन ती तांकां दिल्ली आसा आनी जेन्ना हायकोर्टान डिसिजन दिले की ही जमीन जी आसा ही परत आयडीसीक दिवची म्हणून तांकां ते आधाराचेर ते सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टान स्टेटस को मेंटेन केल्लो आसा ना 2002-2003 ही लँड एक्वायर जाल्ली आणि वेर्णा तू सांगते तसे न्ही वेर्णा 24,05,236 स्क्वेअर मीटर जमीन तांकां दिल्ली आसा आणि केरी पठाराचेर 12,32,000 दिल्ले आसा आणि सांकवाळे 2,03,650 स्क्वेअर मीटर दिल्ले आसा आणि जी जमीन जी आसा ती 2003 जी एक्वायर केल्ली तेचे मालक आता आयडीसी जावन आसा आणि म्हणून ओरिजिनल जो कोण तुगेलो ओनर आसा ताका दिवपाक हांगा प्रश्नच येना. Government can't give acquired land back. No, there was a demand. Acquired land परती I दिवपाक know that, but there was a demand because SEZ नाका त्यांना असलो म्हणून acquired केलेली land परत दितलो जर तू जाल्यार ऑक्शन करचे पडटा. मातांनी साल्दाना जेन्ना बोवाळ मारतालो that was because land was sold for real estate purposes. आज ते चालू आहा काय तुम्ही ते बंद दवरला ते म्हाका जाय कित्याक आयडीसीची जमीन दी आयडीसी जमीन अजून एसएझेड लोकांच्या ताब्यान आसा पण आता आमी आमचो एजी जो आसा ताजे कडल्यान ओपिनियन घेवन मुखारलो प्रोसेस स्टार्ट करतले. पण ते घरा बांदनात मरे रियल ना घर कशें बांदतले. प्रमोद सावंत खूप त्यांना खूप मोठे हे जाल्ले हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट आणि ताजेर कितें कारवाई जाली. ही जी एसईझेड दिवपाची प्रक्रिया जी आसा ही 2006 जाल्ली आणि 2006 कोणाचे सरकार आशिल्ले कोण सीएम आशिल्ले हे सगळे सभागृहाक खबर आसा ताजेर आनी वेगळे उत्तर हांवें दिवपाचो प्रश्न येना. 2006 जाल्ली. Bureau Report, Prudent Media. Residents in Kandepar at Ponda Taluka are up in arms against the garbage dump near Opa water plant. People claim that Ponda municipality illegally dumps garbage in the forest area at Opa. However, when we spoke to the chairperson of Ponda, she refused the claims. Have a look at this heap of garbage dumped here. Locals claim that the garbage is illegally dumped by the Ponda municipality. व्हेजिटेबल दिसता न्हू इतली जनरेट आनी वयर जावची ना फकत मार्केटान जाता आनी म्युन्सिपालिटीचेंच काम आसतलें कित्याक म्युन्सिपालिटी थिंगा उडयता ते डंप करता तेंकां बॉन केला सो तेणी उडयला आसतलो तो कचरो हिंगा. Dias fears that this garbage will pollute the rivers and especially the Opa water treatment plant. ही सगळी हिली एरिया सकला हिंगा थोडी घरां आसा बारीकसो वाडो आनी हिंगा ओपा वॉटर वर्क्स आसा आनी वयर वॉटर टँक्स आसा आनीक हिंगा उदीक येता न्हू वेस्ट सोडटा तें सगळें उदीक न्हंयक वयता. सपोज आनीक डंप केलें गार्बेज हिंगा सगळी गार्बेज न्हंयक वयतली. Chairperson of Ponda has refused these claims. ओपा सायडीन बीन खंय घातला तुमी कचरो ओपा वॉटर वर्क्स प्लांटा कडेन खंय फॉरेस्टार बीन वचो भितर. A reporter from Ponda, Vivek Prabhu. Former chairperson of the Margao Municipal Council, Savio Coutinho, has stressed on need for satellite markets in Margao. He is upset over earlier panel's decision to drop the idea of satellite market. He was speaking on the backdrop of Fisher Folks issue in Margao. He said that there is need to safeguard the traditional vendors. Former chairperson Savio Coutinho exposed the laid-back attitude of Margao municipality. He said that if earlier proposed satellite markets were constructed at various points in Margao, Fisher Folks would not have faced the brunt. तो प्रश्न आजच्या दिसा येवपा शकनाशिल्लो फकत म्युन्सिपालिटीचे सपोज आमी जे डिसिजन घेतिल्ले फाटली कांय वर्सां पयलीं की सॅटेलायट मार्केट करचें म्हणून हांव आयकत ते भाशेन हो जो जेन्ना मुवमेंट जावपा लागलो की सॅटेलायट मार्केट करता म्हणून ते थोडे बिल्डर वचून ते लँड ओनराक मेळून टॅक्स बिरान घातली तुगेलें हें लँड वयता बेगीन तूं विकता जाल्यार वीक आनी तितूंत जायत पॉलिटिशनूय आशिल्ले आनीक हो लुगार तेम घेवन
आज चोवपाक गेलो जाल्यार थिंग बिल्डींग येता आज मडगांव धाकटें ना शहर आज मडगांव इतले जे एक्सपांड जाल्लें आसा इतलें हॅबिटेशन वाडलें आसा सॅटलायट मार्केटाची चड गरज आसा एक मार्केटाचेर जायना. He has stressed the need to protect the traditional vendors. हो नंबर आहा तो रिड्यूस जायत आसा कोणूच सांगतालो की ट्रेडिशनल जे बारीक वेंडर्स आशिल्ले ते रिड्यूस जायत आसा आनी ते इल्लेशे बारीक जे उरल्या तांकांय बी आमी मातशें सांबाळपा जाय नाजाल्यार त्याच धंद्याक भायलेच येतले. आज आमी पळयता सगळे मार्केटानूय बी पळयता आमी की जायते नॉन गोवन्स आसा कॅप्चर करून जी स्टॉलां आनीक लुगार आसा ते मार्केटीन भितर आनी आमचे आहा ते भायर पडटा वाऱ्यार तर तेन्ना आमच्या ह्या गव्हर्मेंटान आनी म्युन्सिपालिटीनूय ह्या बारीक लोकांक सांबाळपाची गरज आसा. Our reporter from Margao, Sameer Bhatt. Let's take a short break. Stay tuned.